नमस्कार, गो टुडे ते सिद्धी गांवचा येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। ऐन वेंचणुकेक गोंयांत एंट्री मारिल्ल्या टीएमसीचे चप्पल उरफाटे मेळत थंय घुसखोरी। चिल्ड्रन्स डेक भुरग्यांची डान्स क्लासूय सोडली ना, बरोबर भाडोत्री बोगस पत्रकारांचो ताफो। मनीसबळ महामंडळांतल्यान रिक्रुटमेंटच्या फॉर्मान काडून मुख्यमंत्र्यान स्वताकूच केला एक्सपोज। कंत्राटाचेर भुरग्यांक घेतले, वेंचणुके उपरांत काडून उडयतले, गिरीशाचो अलर्ट। फोण्या उमेदवार कोण तो कार्यकर्त्यांनी सांगचो। काँग्रेस स्ट्रॅटेजिस्ट चिदंबरम म्हणटा आमदार खंय आसा तो पळोवचो पडटलो। ब्लॉकाचे बसकेक रवीची व्हर्च्युअल एक्झिट। विजय प्री पोल पोस्ट पोल अंडरस्टँडिंगाचे शिनाल दिता थंय आसा। पेडणेचो गोवा फॉरवर्ड जितेंद्र गांवकार आशिल्लो तसो काँग्रेसींत गोवा फॉरवर्डाचेर ब्र ना। रेव्होल्युशनरी गोवन्स आता गोवा सुराज पार्टी वेंचणुकेंत देंवता सुराजच्या बॅनरा खाला। आझाद मैदानाचेर पावस जगला गडगडाटांत आरजीची इमोशनल घोषणा। पर्ये मतदारसंघातलो विश्वजीत कृष्णराव राणे चल्लो आपांत। मंगळारा 5 ते 6 हजार कार्यकर्त्यांचे हजेरेंत आपांत एंट्री मारपाची गर्जना। इश्यू जाले उपरांत गोंयच्या फिल्मांक घाली 4 एंट्रीची अट। ESGन घेतली फाटी। दिगंबर म्हणटा गोंयची सगळी फिल्मां इफ्फीच्या अधिकृत विभागांत स्क्रीन करात। टीएमसी येत सावन पावलां उरफाटी। सुप्रिमो ममतान तीर्थ फाफडून जालें। लिएंडरान गोंयचो भुगोलूच बदलून जालो। संगतीच्या परिणामान गोंयचे टीएमसी वाले एक कर्मां करीत सुटल्यात। ऐन वेंचणुकेच्या टायमार एंट्री मारिल्ल्यान हातांत वेळ ना। आतां मेळत थंय घुसपाचो प्रकार। चिल्ड्रन्स डेक हळडोण्या भुरग्यांची डान्स क्लासूय तांणी सोडली ना, बरोबर भाडोत्री बोगस पत्रकार। ऐन वेंचणुकेच्या टायमार गोंयांत एंट्री मारिल्ले टीएमसीचे चप्पल एक सारखे घुसपट्टा। टीएमसी सुप्रिमो ममतान देवळांत तीर्थ फाफडून जालें। बंगाली गोंयकार लिएंडरान गोंयचे जुवे केलें। ताचे वारें गोंयच्या 9 टीएमसी वाल्यांक लागला। भुरग्यांचे कार्यावळीक गरज नासतना आमंत्रण नासतना घुसले। हळदोण्या सातेरी भगवती देवस्थानाच्या माटवांत भुरग्यांची डान्स क्लास चलताली, थंय टीएमसी वाले बिनबुलाये मेहमान। ऑर्गनाइज कोणी केला सर? हे तुम्ही ऑर्गनाइज केला ना न्ही? परमिशन घेतला काय म्हणल्यार असली जाप। त्यांच्याकडे परमिशन घेतली तुम्ही? विचारले तुम्ही डायरेक्ट कोणी हे करता? परमिशन घेतली? बरोबर मिडिया मॅन म्हणून काय कोंकणी कळनाशिल्ले बोगस पत्रकारूय भोंवतात। वेल्यान गोंयच्या पत्रकारांक हू आर यू एक्सप्लेन केले। येस, यू आर शूटिंग, यू आर फ्रॉम आयपॅक? No, you are media? I'm a journalist. Which journalist? Soft copy. Soft copy. Which soft copy? From Goa? Find out. You show me your card. You show me your card. I am from Prudent Media. Show me your card. Okay. Please show me your card, sir. Who are you? Prudent Media. So? Reporter. Who are you? You said you are from media. Which media? Soft. I'm not feeling like talking to you. No, but why, sir? I don't want to. तृणमुलाच्या भाडोत्री पत्रकारांची लवू जबाबदारी घेना, ताणे कानार केस काढले। तृणमूल काँग्रेसचे हे जे हांगासर शूटिंग करतात आणि दुसऱ्यांक सांगता की मीडिया म्हणून। विच मीडिया सर? यू आर फ्रॉम विच मीडिया? प्लीज टेल मी सर। सर, ह्या खंयचे मीडिया तुम्ही घेवन येयले ते? पळय ते खंयच्यान येयले ते म्हाका खबर। तूं खंयच्यान येयला? प्रुडंट मीडिया। म्हाका खबर। हांव कार्ड दाखयता। आय शो यू माय कार्ड। नो सर, प्लीज आय शो यू। यू शो मी योर कार्ड। यू सेड फ्रॉम यू आर फ्रॉम मीडिया। दिस इज माय कार्ड सर। खंयच्या मीडियातले काय विचारल्यार टीएमसीच्या भाड्याच्या पत्रकारांची अशी दादागिरी। No, I just want, sir, which media he is from? Which media? Just soft copy. I don't feel like talking to you. No. Which media? You said. No. You said you are from media. Wait. Who are you? Wait. Who are you, boy? पाय पडून चला म्हणून सांगला असताना टीएमसी वाल्यांनी खंय ऐकले ना। पांय पडूंक गेल्यार बरी बात, पण हांगा कित्याक रावले? तुमी कितें करा म्हटलें, वचा भितर पांया पडा आनी सरळ म्हटलें अशें वता। आनी हांगर म्हटलें कसं मिटींग बी घेवं नाका म्हटलें, कित्याक आमी आमच्या देवळान साती भगवती देवस्थानान कोणाक पॉलिटिकल मिटींग घेवपाक दिना म्हटलें। प्रुडंटा खातीर सचिन सुर्लीकार।
रिव्होल्युशनरी गोवन्स आतां गोवा सुराज पार्टी वेंचणुकेक पार्टी सिंबॉल मेळूंक नाशिल्ल्यान गोवा सुराज पार्टीच्या बॅनरा सकयल आरजी वेंचणुकेंत देंवता. आयतारा सांजे आझाद मैदानाचेर उज्याच्या घोशणाबाजींत आरजीन मोठ्या दबाज्यान इमोशनल घोशणा केली. घोशणा करतनाच जगला आनी गडगड मारून पावस खुर्च्यो माथ्यार घेवन शेकड्यांनी लोक तस्सो रावलो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. सिंगल सिंबॉलाचेर कंटेस्ट करून आमी इलेक्शन जिखचे नासले. ती जी सिरियसनेस आसले ते येवचे नासले. सो तेणे एक ग्रुप या घेवच्या पयशाचे तर केन्ना उलोवंकूच ना. तो तेणे एकूच सांगले ही पार्टी तुमकां दिता पूण एकूच काम करा. तुम्ही जशे हॉनस आनी ट्रूथ आनी तुम्ही जशे सिन्सियर रावल्ले तशेंच तुम्ही रावपाक जाय. गोंय सांबाळपाक जाय. गोंयाक लागून पॉलिसी करपाक जाय. तेंच्यांनी आपलो गोंयचो विजन डॉक्युमेंट काडून दिलो आमकां. आपले कॉन्स्टिट्यूशन काडून दिले आमकां. तेंच्यांनी आमचे जे बॉडीज आसले आमचे बॉडीज हे सगळे चेंज जाले आनी आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्साक एक पॉलिटिकल आउटफीट मेळ्ळो. एक पॉलिटिकल पार्टी मेळ्ळी जेचेर आमी आमचे इलेक्शन कंटेस्ट करताले. ज्याच्या नांवाचेर आमी आमचे इलेक्शन कंटेस्ट आमचे कॅन्डिडेट फायल करतले. आमचे कॅन्डिडेट उबे दवरतले आनी ते कॅन्डिडेटाक आमी जिखोवन हाडटले. हाका जिखोवन 10,000 जॉबांच्या नांवान बीजेपी सरकार लोकांक फटोवपाचें आसा म्हण काँग्रेसीचो अलर्ट. आदी 10,000 सरकारी नोकऱ्यो म्हणल्यो. आतां मनीसबळ म्हामंडळा वरवीं रिक्रुटमेंट करपाचें फर्मान काडून मुख्यमंत्र्यान खंय स्वताकूच एक्सपोज केला. म्हामंडळांतल्यान खंय कंत्राटी पद्दतीन घेतले आनी वेंचणुके उपरांत काडून उडयतले. मायकलाच्या स्टेटमेंटाक धरून गिरीशाचो फार. जॉबाचे प्रॉमिस करीत आसा 10,000 जॉब 10,000 जॉब 10,000 जॉब. सरकारी मळाचेर जितक्यो नोकऱ्यो भरपाच्यो आसा ह्यो सगळ्यो नोकऱ्यो ह्या फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर भरल्यो वयतल्यो. एप्रॉक्सिमेटली 10,000 जॉब्स. तेजे नंतर एक तेंच्या मंत्र्यान सांगलें की ते शक्य ना म्हणून. चीफ मिनिस्टरान सांगला 10,000 जॉब आहा म्हणून. ते 10,000 जॉब दिता म्हणसर आमकां उणेशे उणे आनीक 1 वर्स लागतले. इतले इझी ना. ते आतांच काडले एडवर्टायज केले आनी फाल्यां दिले. हितूंतल्यान ते इतले कळोन येता की हे लोकांक आनी तरणाट्यांक फटयताले फक्त मतां घेवपा खातीर. बट एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 1,000 जॉब्स जे आसा हे रिक्रूट जाले डिफरंट डिपार्टमेंटांतल्यान. हांव 10,000 म्हणटालो तितूंतले आनी फुडले आमी 8,000 प्लस एडवर्टायज जाले. फक्त 2,000 कितें तरी एडवर्टायज जावपाचे उरल्या. इट इज इन प्रोसेस. हार्डली म्हाका दिसता फुडल्या 15 दिसां भितर उरलेले जावन वयतले. बट हाजो सगळ्याचो प्रोसेस तो कंप्लीट जातलो. 19 डिसेंबर पर्यंत प्रोसेस कंप्लीट जातलो. सरकार अजून 10,000 जॉबांच्यो जाहिराती काडपाच्योच आसा. ते वाटेन खात्यांनी मल्टीटास्किंग स्टाफ, LDC, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोटायपिस्ट सारकिले पोस्ट ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट महामंडळांतल्यान घेवपाचें फर्मान सावंत सरकारान सोडला. गिरीश म्हणटा काँग्रेस सांगताली ते हेंच की हो 10,000 जॉब आसात ते ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनांतल्यान रिक्रूट करतले. खास करून C क्लास. ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनांतल्यान करता हेजो अर्थ हे सगळ्यो वेकन्सी ह्यो टेम्पररी आसतल्यो. ते कॉन्ट्रॅक्ट बेसीचेर आसतल्यो. सगळे प्रोसेस कंप्लीट करतले. इलेक्शन जातकच तांकां भायर मारतले. एम्प्लॉयमेंट कसो क्रिएट करतले ते काँग्रेस पक्षान आमी ऑलरेडी एकला आनी आमी अनावन्स करतलेच. त्याच बरोबर जे पयलीं टेम्पररी जे आसात तांकां आमी न्याय दिवपाचो ट्राय करतले. नोकऱ्यांचो प्रोसेस जो आसा तो तसो चालू उरतलो. तो खंयसरूच प्रोसेस बंद जावंक ना. कांयच जावंक ना. सगळ्यो नोकऱ्यो भरल्यो वयतल्यो. फक्त कालचो नोटिफिकेशन जो आसा पळय न्ही रे हो नोटिफिकेशन स्टॉप गॅप अरेंजमेंट. जो स्टॉप गॅप अरेंजमेंट लीव वेकन्सी खातीर जो एडवर्टायजमेंट करचो पडटा तो एडवर्टायजमेंट करचो पडटना. कोणी लीव वेकन्सीचेर वयता. वेकन्सी भरच्या पयलीं एखादी वेकन्सी स्टॉप गॅप अरेंजमेंट जे आसता एखादी भरच्या पयलीं 3 म्हयन्यां खातीर लागता. ते एम्पॅनल केल्ले कॅन्डिडेट घरपाक प्रोसेस खंय वयतना 9,000 एडवर्टायजमेंट वेकन्सी जाल्यार त्यो 9,000 भरल्यो वयतल्यो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फोण्या उमेदवार कोण आसचो तो कार्यकर्त्यांनीच सांगपाचो. उमेदवारीक कितलीं नांवां सुचोवं येतात म्हूण
काँग्रेस स्ट्रॅटेजिस्ट पी चिदंबरम फोंडे ब्लॉक काँग्रेस कमिटीचे बसकेंत उलयलो. काँग्रेस आयल्यार शिक्षण माध्यम खंय पालकांक थारावंक मेळटलें. बसकेक काँग्रेसीचो आमदार रवी दिसलो ना. फोंडेच्यान रवीची लागीं लागीं एक्झिट. फोंडेचो आमदार खंय आसा तो खंय पळोवचो पडटलो. Many of them have been answered. Someone asked me, where is the pond I met him? My answer is, I'll find out where it is. He's not here. उमेदवाराचे कशें कितें ते खंय कार्यकर्त्यांनी सांगपाचें. We will come back to you. Mark my words. We will come back to you and ask for suggestions for candidates. You must suggest the names based on loyalty, integrity, acceptability to workers, and winnability. You may suggest one name, you may suggest two names, you may suggest three names. काँग्रेस आयल्यार खंय शिक्षण माध्यम पालकांक थारावंक मेळटलें. Do you want parents to decide what is the medium of instruction for their children? Goa will allow the medium of instruction to be chosen by the parents. फोंड्या नव्या भुरग्यांनी फुडें सरचे. रवी खंय त्या मताचो. नवीन भुरग्यांक मुखार हाडटा आनी आपल्या भुरग्यांकूय प्रमोट केल्ले आसा. सो ताणें ऑलमोस्ट डिसिजन घेतलेले आसा की नवे पिढीन आतां मुखार फोंड्या राज्य करचें. ही तेजी भावना आसा आनी त्या भावनाक आमी रेस्पेक्ट दिवपाक जाय. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. विजय प्री पोल पोस्ट पोल अंडरस्टँडिंगाचें शिनाल दिता थंय आसा. 24 वरां भितर पेडणेचो गोवा फॉरवर्डाचो जितेंद्र गांवकार आशिल्लो तसो काँग्रेसींत. तो खंय आदीं सावन काँग्रेस. गोवा फॉरवर्ड कित्याक सोडली काय विचारल्यार जापना. काँग्रेस हावजांत इंडक्शनाक प्रदेश अध्यक्ष जिल्लो फुडाऱ्यांचें गोवा फॉरवर्डाचेर ब्र ना. विजय म्हणटा प्री पोल अंडरस्टँडिंग नासल्यार पोस्ट पोल अलायन्स खंयचें. प्री पोल पोस्ट पोल अलायन्स जमना. सीट शेअरिंगूय ना, सिटाचें सेटिंगूय ना. थंय आतां प्री पोल पोस्ट पोल अंडरस्टँडिंग पोस्ट पोल एक्सपेक्टेशनाचो नवो प्रकार. राजकीय समीकरणांचे गोंयांत नवे नवे प्रयोग, नवे नवे प्रकार, एक एक तरा साश्ट धरून गोंयच्या राजकीय मांडार कितेंय इम्पॉसिबल ना. पोस्ट पोल पळयतले ते काय पोस्ट पोल जावचे ना. प्री पोल अंडरस्टँडिंग मीन्स पोस्ट पोल एक्सपेक्टेशन. प्री पोल अंडरस्टँडिंग तर जायना. पोस्ट पोल कितेंय जावंक शकता. पेडणेचो गोवा फॉरवर्डाचो कॅन्डिडेट जितेंद्र गांवकर आशिल्लो तसो काँग्रेसींत. येवकाराक एकल्याची काँग्रेसवाल्यांची बॉडी लँग्वेज पळयात. उत्तर गोंयचो जिल्लो अध्यक्ष विजय भिके मोबायलाचेर. गिरीशाची नजर शुन्यार, जो तो थारिल्ले रोल करता. गेली कांय दीस खूब जाण आमचे कडेन मागणी करताले की ॲडव्होकेट जितेंद्र गांवकाराक काँग्रेस पक्षान प्रवेश दिवचो. कमीत कमी 4-5 वेगळी डेलिगेशन आमकां मेळोन गेली. थोडे जाण हांगा थंय भटकलेले आमकां खबर आसा. पण तांकां काँग्रेस पार्टी डेमोक्रेटिकली लोकांक आपले स्वागत करून घेता. आनी स्वागत केल्या बरोबर तेंच्यांनी जे जॉयन जाता तेंच्यांनी काँग्रेसची आयडियोलॉजी, काँग्रेसचें काम जें आसा तें फुडें व्हरचें. गांवकार हालींच गोवा फॉरवर्डांत गेल्लो. मावडच्यान परत आशिल्लो तसो कुळारा. कित्याक काय विचारल्यार ही जाप. गोवा फॉरवर्डाचेर कोण बरेंय उलयना आनी वायटूय उलयना. लोकांचो आग्रह लास्टाक हे लोकमत आसा, डेमोक्रेसी आसा. पेडण्याचो घरान घर विचार आसा आनी आवाज आसा की आमकां स्थानीक जाय आनी आमकां बऱ्या पक्षाक काँग्रेसी कडेन येवपाक जाय. हांव पयलीं काँग्रेसीचो आसलो. आतां परतून काँग्रेसीन इंडक्ट जावन हे नातें म्हाजें घट्ट जाल्लें आसा. ताका कांय कारणां आसलीं. आतां जाल्ल्यो गोश्टी आमी कितें तरी फुडें नवें सुरवात करता आसतना फाटीं केन्ना पळयना. प्री पोल अंडरस्टँडिंग मीन्स पोस्ट पोल एक्सपेक्टेशन. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. काँग्रेसीन इश्यू केले उपरांत इफ्फींत गोंयच्या फिल्म सेक्शना खातीर घाल्ली कमीत कमी 4 एंट्रींची अट ESGन फाटीं घेतली. इतलें करून जावचें ना. गोंयची सगळीं फिल्मां इफ्फीच्या अधिकृत विभागांत स्क्रीन जावंक जाय म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीची मागणी. गोंयच्या फिल्म मेकरांक खंय गोवा फिल्म फायनान्सा वरवीं सगळ्यो सवलती मेळूंक जाय. मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालचें. आतां कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळुया.
Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हे सपन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंयांक दाखयला. EDCची मुखेलमंत्री रोजगार येवजण नव्या उद्योजकांक कमी व्याजदरान रीण दितात. असोच एक तरणाटो श्रीदेश वेळी जाणी ह्या येवजणेचो स्वयं रोजगारा खातीर लाभ घेतला. स्वयंपूर्णते कडेन वाटचाल करता आसतना कमी व्याजदरान आर्थीक पाठबळ मेळप हे गरजेचे. कमी व्याजदर आणि एकूण रकमेतले 50% भायरूच अर्धे भांडवल ही या येवजणेची खासियत. या येवजणेचो लाभ घेवन गोंयभर साबार उद्योजक तयार जाल्यात. माझे असले तरणाट्यान माझे असले भुरग्यान समज स्वता खातीर कितें तरी करपाक जाय आनी तांकां इन्व्हेस्टमेंटाचो खंय ना जाल्यार खंय धक्को बसता, बाबा तेंचे फायनान्शियल बॅकअप सारकी ना, बाबा तांकां खंय ना जाल्यार खंय कसलो तरी सपोर्ट जाय पयशा वाटेन, जाल्यार तांच्यांनी अवश्य EDCन वचचें. आपूण स्वता खातीर एक कितें तरी करतलो आनी दुसऱ्यांक जॉब दितलो अशें चिंतून बाबा ते EDCंतल्यान जाता तितले फायदे घेवन आपणी आपल्यालो ओन बिझनेस स्टार्ट करचो. तरणाट्यांनी ह्या येवजणेचो लाभ घेवन स्वयंपूर्णते कडेन आपली वाटचाल करूं येता. आपाच्या भंडारी क्रिस्ती रिझर्वेशनाचो राजकी घुसपो. एखाद्या समाजाक मुख्यमंत्री पद दिवपाच्या स्टेटमेंटा कडेन कोणें लक्ष दिवचें न्ही म्हूण आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार म्हणटा. पक्ष वयर काडूंक आपाची स्ट्रॅटजी म्हूण आदलो मंत्री दयानंद मांद्रेकार उलयला. आपान भंडारी मुख्यमंत्री आनी क्रिस्तांव उपमुख्यमंत्री जाहीर करताच एकल्याच्यो राजकीय प्रतिक्रिया. आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि हम आने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा भंडारी समाज के किसी व्यक्ति को बनाएंगे. तांकां एका एकट्या हाडून जर रिप्रेझेंटेशन करप आनी तातल्या एकट्या जातींतलो लोकांक जर CM करप जाल्यार ताका जातीचें राजकारण कशें म्हणटा. दॅट इज प्रोग्रेसिव्ह डेव्हलपमेंट ओनली. So if our party has decided to give them due recognition, if our party has decided to give them some representation, तांकां मान ऑनर दिवपाक मुखार सरल्या जाल्यार म्हाका दिसना खंयच्याच गोंयकाराक वायट दिसतलें म्हणून. असल्या स्टेटमेंटा कडेन खंय कोणें लक्ष दिवचें न्ही. इतले सकल वचूंक जायना अशें म्हाका दिसता. तो स्वताक IAS म्हणटा आनी IAS असणाऱ्या मनशान ह्या स्तराचेर येवप हे योग्य न्ही. ती सामकी चुकीचो पायंडो घाल्या आनी ताणें केलें म्हणून बाकीच्यांनी परत भितर ते घोळोवचें न्ही. यू हॅव टू निग्लेक्ट इट टोटली. पक्ष वयर काडून खंय आपाची स्ट्रॅटेजी. तेका पूर्ण अधिकार आहा. तेणी त्याचो पक्ष आनी तेणी कितें करचें हो तेका पूर्ण अधिकार आहा. तेका कोण हाडूंक शकता. तेका शेवटी तो हांगर येयला कित्याक तो हांगर येयला आपलो पक्ष वयर काडपाक. मायकलाचें नांव घेनासतना पक्षांतल्यान ताचेर फार की हो मनीस जे रनिंग गव्हर्मेंट आहा पळय ह्या गव्हर्मेंटाचो मंत्री आहा हो प्रश्न आहा. तो जर नासलो आनी तो स्वतंत्र जर एखादी पार्टी केल्ली आनी तेणें गोंयभर जर उबें केल्लें काय हरकत ना. वयरूय ताका सांगतना सांगलां की हे पक्षान हेचेर विचार करूंक जावो. हेचेर कितें तरी योग्य ती कारवाई आहा पळय ती करूं. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते. घोव बायलेच्या केस्तांवांनी अंकलाचो खून. प्रकार घडला बागांत. कोळंगूट सावतावाड्यावेलो नितीन गडेकार ताच्या घटस्फोटीत बायलेच्या रेस्टॉरंटांत गेल्ले कडेन वाद जालो. थंय बायलेचो अंकल मदीं पडलो. नितीनान ताका खंय खोटांनी बडयलो. ड्रेनेजीक घाल्ल्या RCC कॉन्क्रीट स्लॅबार आपटिलो. ताची तकली फुटली. पयलीं ताका कानोळे हॉस्पिटलांत व्हेलो. थंयच्यान GMCंत शिफ्ट करतना सोंपलो. Accused person Nitin Gadekar, aged 38 years, resident of Sautawada, Kalamgut, went to the restaurant of his ex-wife, abused her along with her uncle in filthy language, assaulted her with fish blows and kicks, and when her uncle intervened, he also assaulted him, and subsequently the accused person assaulted
her uncle very badly by banging his neck on the RCC concrete drainage slab, wherein the deceased person, Joseph Fernandez, age 58 years, sustained severe head injury. He was rushed to Primary Health Center, Kandoli, from where he was referred to Goa Medical College, wherein he was declared dead. पर्ये मतदारसंघात वावुरपी विश्वजीत कृष्णराव राणे आपांत चल्लो. मंगळारा 5 ते 6 हजार कार्यकर्त्यांच्या हजेरेंत आपांत वता म्हण गर्जना. केजरीवालाचें विजन पळोवन तो खंय प्रभावित जाला. 70तल्या लोकांनी खूब सोंसलें. धरणाक जमनी दिल्यो, मात तांच्या पदरांत कांयच पडलें ना म्हण विश्वजीत उलयलो. बाब केजरीवालजी तेजे विजन आनी ही इज IIT स्टुडंट आनी तेजे विजन पळयत जाल्यार खूब बरें आहा आनी ते आमकां इम्प्रेस जाले. आनी बिकॉज ऑफ दॅट विजन आमी आप आदमींत प्रवेश करता आनी आप आदमींत प्रवेश करतना मोठ्या संख्येन म्हाका दिसता गोंयांत आजून कोणी प्रवेश करूं ना. ह्या पद्दतीन आमी 5 ते 6 हजार लोकांच्या उपस्थितीन आमी आप आदमींत प्रवेश करतले मंगळार दीस 6 वरांचेर. ज्या जाग्यार आमी धरण हाडला, जो डॅम म्हणटा अंजुना डॅम, हो खुबशे आमच्या भावा भयणांनी, आमच्या बंधूंनी स्वताचे जागे तांकां दिसले की 70 भर 24 वरां उदक उरचें, ह्या हेतून आपले जागे लोकांनी दिले धरणाक. पण उलटे जाले. धरणाक जागे दिवनय आयज प्रत्येक गांवांत जर तुमी पळयशात 70 जावं पर्यंत 70च्या पर्य वाठारांतल्यान उलयता, पर्य मतदारसंघांतले जाल्यार 80% गांवांनी आजून उदकाच्यो टँकरी भोंवता. आशव्या मोरजे उखयो रिसॉर्ट उक्तें जाला. देशी विदेशी ट्युरिस्टांक जाय आशिल्ल्यो सगळ्यो फॅसिलिटी खंय ह्या रिसॉर्टांत आसात. रिसॉर्टाच्या उक्तावणाक बॉलिवूड एक्ट्रेस डॉक्टर आदिती गोवित्रीकर आयिल्ली. भुरग्यांक ल्हानपणासावन चॅस खेळाची गोडी लागपाक जाय. तशें जाल्यार ते फुडें वचून तालुको आनी राज्य पावड्यार खेळूंक शकतले. मयेचो फुडारी मिलिंद पिळगांवकारान पिळगांवच्या भुरग्यां खातीर चॅस सर्त दवरिल्ली. ह्या भुरग्यांक उर्बा दिवंक तांकां तांच्या खेळाचो स्तर कळपाक खंय फुडें तालुका पावड्यार सर्त दवरपाचो बेत. हो जो चॅसचो कार्यक्रम आसा पळय
हो ल्हानशे लेवलाचेर आसा आयज पिळगांवच्या गांवान आमचो असो एक प्रयत्न आसा की बिचोले तालुक्यात एक तालुका पातळीचेर एक मोठो चॅसचो टुर्नामेंट घडोवन हाडून हे सगळे जे आमचे भुरगे आसा स्टुडंट्स आसा चॅस खेळपी तांकां बरो प्लॅटफॉर्म दिवपाक आनी थंय सबंद गोंयाचे लेवलचे जे बरे बरे चॅस खेळपी आसा तांकांय हाडून तेंच्यो 1-2 चॅसच्यो गेमी थंय खेळून घडोवन हाडपाक जाय. तेतून करून हे जे आमचे भुरगे आसा हांगा तेंचे लेवल कितें आसा ते कितले पर्यंत खेळटा आनी तांकां खंयच्या लेवलाक फुडें वचपाक जाय हें एक कळपाक जाय तांकां. आनी हें जर कॉम्पिटिशन आमी व्हडल्या लेवलीचेर एक केलें जाल्यार म्हाका 100% खात्री आसा की तांकां तेंचो स्तर जो आसा तो वाडपाक प्रयत्न जाता. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.